असोसिएशन ताका तुमकां सरकारी तर्फान फुडें वचून 4 पावलांचो फायनान्शियल हेल्प आनी कोणा कडल्यान CSR हेल्प हे गोष्टी करपाक सगळे तयार आसा. तयार इतल्याच खातीर की गोंयचे एक बरें कबड्डी असोसिएशन जावपाचें. कबड्डी हो इतली बरी गेम आसा, दोतोरान सांगलाच तुमकां, खास करून भुरग्यांक सांगता ते गेमीन अशें आसा तुजे जे सगळे जे स्कील आसता आनी तुजे सगळे सेन्सीस आसा ते एक्टीव जाता. जेन्ना कबड्डी करता ताचो सगळ्यांक लक्ष आसता आपण कोय धरतलो काय फाटल्यान येवपाक जाय एन्ड दॅट स्मॉल जाग्यार तुका सगळें करपाचें आसता. सो तूं इतलो अलर्ट आसता न्ही दॅट डेफिनेटली इम्प्रूव्स तुजी ओवरऑल सगळे तुजे स्कील इम्प्रूव जाता. सो त्यामुळे ती डेफिनेटली गेम बरी आसा. आमचो म्हाका दिसता गोंय सरकार म्हाका दिसता व्हडलोसो सपोर्ट सध्या दिसता सध्याच्या परिस्थितीन कन्फ्युजना खातीर. सो आमी म्हाका दिसता तो सॉर्ट आउट करपाचो. सगळेच आसा ते आमी गोंयकार भाऊच आसा, गोंयकार भायल जाता. पण केन्ना केन्ना आमचें कशें आसता, आमचें केन्ना आय डोंट नो वॉट एवर मिसअंडरस्टँडींग हो करेक्ट शब्द यूज करता हांव आनी तुमचो शब्द यूज करता. तो मिसअंडरस्टँडींग करपाचें हांगा तुमी जर पळयलें जाल्यार सगळे सिनियर आसा. सो तुमकां आनी हांव सांगपाची गरज ना मिसअंडरस्टँडींग कशें सॉर्ट आउट करपाचें. पण इच्छा एकच आसा असोसिएशन फुडें बरें चलपाचें. त्याच्यामुळे भुरग्यांक कबड्डी परत एकदा तो पयलींचो जो ताचो सगळो हे आशिल्लो प्रायड तो परत मेळपाचो आनी ऑलमोस्ट एवरी शाळेंतल्या कॉलेजांनी भुरग्यांनी कबड्डी खेळपाचें. नाल्यार फक्त ते क्रिकेट जाता. आमकां सगळ्यांक कशें आसता इजी वे वचपाचें आसता. पण एक सांगता तुमी आउट ऑफ बॉक्स जर विचार करता आउट ऑफ बॉक्स काम करता तातूंत मजा आनी प्रायड एक बदलीच आसा. सो त्यामुळे अभिनंदन करता तुम्ही आज ऑर्गनाइज केल्यात. Kabaddi College, where once upon a time champions and we have won so many championships. Of late, दोतोरान जशें आता म्हटलें की everybody wants cricket. आमचे कडेन व्हडलो ग्राउंड आसा which is actually a football ground पण converted into cricket. आणि फुटबॉल म्हटल्यार मातशें भुरगीं कमी येता. क्रिकेट म्हटल्यार we have tough time in selecting